येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. फाटल्या 24 वरांत भारतांत नोंद जाली 4529 मरणां. कोविडाक लागून मरप्यांचो आजवरचो उच्चांक. जाल्यार 24 वरां भितर 2,67,334 कोविड केसींची नोंद. ह्यो केसी धरून आंकडो पावलो 2,54,00,000चेर. मरप्यांचो आंकडो जाला 2,83,000. गोंयांत कर्फ्यू वाडोवप काय ना हाचेर शेनवाराक निर्णय. भलायकी अधिकारी आनी उपजिल्लो अधिकाऱ्या बरोबर बसून थारायतले कृती कार्यक्रम, म्हणटा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत. राष्ट्रीय महामार्गा वयल्या बार्शीच्या नव्या पुलांत बुधवारा घेतले घालून. कोणाक जावं ना दुखापत, पूण पुलाच्या बांदकामाच्या चवकशेची जावंक लागल्या मागणी. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. तावती चक्रीवादळान गोंयांक सध्या खवदळ घाला. ह्या वादळाक लागून पडटल्या उटंगराच्या पावसान आनी वादळी वाऱ्यान गोंयकाराची जीण थरथरवितर करून सोडल्या. खास करून लायट गायब केल्या. पावस वादळान लायटीच्यो तारी आनी खांबे तुटून पडिल्ल्यान 3 दीस जाले लोक काळखात पडल्यात. पडिल्लीं झाडां, खांबे कापपाचो वावर चालू आसा, पूण जायते कडेन कासवाच्या गतीन काम चल्लां. आपतकालीन विभाग आनी वीज खात्याच्यो दुरुस्तीचो वावर चालू आसा. जायते कडेन गाडयांचेर, घरांचेर झाडां पडलीं, जाल्यार बरेच कडेन रस्ते ब्लॉक जावन उरले. वीज खात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी वादळ वाऱ्याकडे संघर्श करून झुजा पावंड्यार काम केलें. फक्त चक्रीवादळाक लागून 22 कोटीचे लुकसाण जाल्ल्याचे वीज खात्याचे अधिकारी सांगतात. Our department suffered a loss of about 22 crores to be precise, which we have assessed. So it amounts to almost 45 kilometer length of snapped conductors, ST, LT, which included about 1,500 poles were bent. Out of the 700 were totally broken, which have to be now replaced. All these lines have to be restrung, with new poles, new conductors, and this whole exercise now we have presently what we have done all restoration works we have done now. Means we have ensured that power is available for all the consumers. See, by today we will be doing almost 99%, I can say. We will complete everything will be completed. Maybe some few things may remain which will also be done late night or early morning, that also will get completed. So now our next focus will be for next 15 days. Now we have to further improve upon that, strengthen the thing, means straighten the poles, broken poles have to be replaced. So that will go for next 10 to 15 days. फक्त दिवचल वाठारांतच ह्या वादळाक लागून 35 लाखांचे लुकसाण सोंसचे पडले. जवळजवळ 60-62 कॉला येयली. हितून ऑलमोस्ट 20 कॉला आसा ती मेजर कॉल आसा आनी ती घरार पडलेली आसा, आनी उरलेली थोडीशी आसा ती रोडसार पडल्या आनी थोडी ऑफसायड हितून कोणाच्या बागायत्यान बीन पडलेली आसा. आनी आमी ऑलमोस्ट 29 कॉल्स आतां अटेंड केल्ली आसा. आनी आतां आमचे दोनूय गाडयो 24/7 लोकांच्या हेल्पा खातीर भायर गेल्ले आसा. आनी हे झाडां क्लियर करपाचें काम आसा तें चालू आसा. आनी हितून शिरगांव हांगासर एक वड पडला व्हडलो, जो 3-4 घरांचेर पडला. आनी भितर एक बायल इंजर्ड जाली. ती मागीर तेंच्यांनी रेस्क्यू करून मागीर फर्दर ट्रिटमेंटान हॉस्पिटलान धाडलेली आसा. आनी जवळ म्हाका दिसता 30 लाखाच्या वयर हांगा हानी जाल्ली आसा. चक्रीवादळान दिल्लो फटको मतींत घेवन रेशन कोटा भरपाची मुजत 27 मे मेरेन वाडयिल्ल्याचें नागरी पुरवण मंत्री गोविंद गावडेन सांगलें. एअर प्रायसाच्या सिच्युएशन प्रमाणे आमी आज 21 तारखेर आमची जी लास्ट डेट आसा ती आजूच तुमकां म्हाका दिसता प्रेसाक आमी नोट दिल्ली आसा की वी हॅव एक्सटेंडेड टू 27th ऑफ दीस लास्ट डेट. आनी त्याच प्रमाणे प्रत्येक दुकान फेअर प्रायस जे आमचे गोडाउन्स जे आसा ते गोडाउन्स फूल आसात. आमकां नवो माल हाडपाक शकना. आउट ऑफ 5,300 मेट्रीक टन ऑफ कडधान्य जे आसा आमी 3,800 मेट्रीक टन ऑलरेडी आमच्या गोडावांनी पाविल्ले आसात. आनी ते गोडावन जशे खाली जाले तशे बाकीचे उरलेले आमी 1,500 मेट्रीक टन ते आमी विदीन ह्या शॉर्ट स्पॅना भितर आमी हाडून घेतले. चक्रीवादळाक लागून जाल्ले अवतिकायेचेर भाजपाचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष
सदानंद शेट तानावडे उलयलो. पळयात. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट असत, फायर ब्रिगेड असत, हे पुलीस डिपार्टमेंट असत आणि मोठ्या प्रमाणात त्या भागातले बरेचसे NGO वेगवेगळे लोक हे सहकार्य करत असत. पण कोणें अशें म्हणू ना की झाड कापप हें केवळ फायर ब्रिगेडचें काम अशें म्हणना. पुलीस डिपार्टमेंटानूय तांकां मदत करप. लोकांनी थोडें म्हणू ना हें पुलिशेचें काम अशें न्ही. सगळ्यांनी सार्वजनीक रित्या एखाद्या गांवा भितर हांवें पळयल्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या स्टाफाक गांवचे लोकूय मदत करतले काय प्रत्येकाक लायट येवं जाय. लोक आशेन वाट पळयतले कारण 2 दीस कंटिन्यू 4 दीस जाल्यात. म्हणजे साधारण एक शेनवार पासून सुरू सांजचे शेनवार रातचे पासून शेनवार आयतार फुडले काल सोमार जालो आणि आज कांय भागा भितर आजुनूय लायट येवना आणि त्या लागून इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट काम करतात. पण एक बरें दिसता गोंयकारांचे इतले त्रास सहन करून सुद्दां लोकांकूय खबर आसा की इतलें हें महाभयंकर जें संकट न्हू येता आमच्यान हें तुफान जें गोंया भितर आयलें आनी बरें मोठ्या प्रमाणान जीं झाडां पडिल्लीं आसात, वायली तुटून पडलेल्यो आसा आनी ताका लागून लोकांनी पेशन्स दिले. पण म्हाका दिसता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आयज सांज मेरेन गोंय भरलें उरलेलें काम पूर्ण करून तेंच्यांनी आतां हळूहळू वेगवेगळ्या ज्या भागा भितर काम पूर्ण जाल्लें आसा त्या तालुक्यांतले लोक दुसरे कडेन व्हरप हें करून तें काम करप सुरू केल्लें आसा. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स आनी दिवचलच्यान महेश गोवेकार. बार्शा राष्ट्रीय महामार्गाचेर बांदकाम चालू आशिल्ले पूल बुधवारा दिसा अचकीत कोसळ्ळो. हो अपघात घडलो त्या वेळार पुलाचें काम चालू आशिल्लें. सुदैवान एक्कय कामगाराक माल लागलो ना. थळाव्या लोकांनी हे घडणुके विशीं दुबाव उक्तायला. ह्या प्रकाराची चवकशी जावची अशी मागणी तांणी केल्या. वो जो रोड आसा वो नॅशनल हायवे 17 आनीक वो मडगांव टू पोळ्या. आज बार्शा हांगा जो हायवेचो नॅशनल हायवेचो 17चेर जे पुलाचें काम आसलें तें काम चालू आसलें आनी हें काम चालू आसले कडेन आज तुमी फाटल्यान पळयतात की जो न्यू ब्रिज बांदतालो हो ब्रिज आज मोडोन गेले कडेन आसा. हो जर अशी ब्रिज जर अशें जर मोडपा लागले जर गाडी वचप कश्यो ही जर गाडी जर अशें करून जर हो जर ब्रिज जर चालू आसलो आनी गाडी जर अशी हेजे वयल्यान गेल्ली कदाचित कितें इन्सिडेंट जायत आसलो हो कोणाच्यान सांगपाक जायना. आज ह्या नॅशनल हायवे 17चेर इतली गाडी वयतात की मेचूं मेळनात. व्हडले व्हडले कंटेनर टँकर हे सगळी ह्या रोडा वयल्यान वयतात. पूण हांगा ह्या ब्रिजाची परिस्थिती पळयली जायत कितें जाली ती पळयात. न्यू बांदता तो ब्रिज जर अशी जर जावपा लागलो जर पोन्ने ब्रिजान कितें करप. आज तेज कुशीक जो ब्रिज आसा तो पुर्तुगीज टायमा वयलो ब्रिज पूण आज पर्यंत बरो आसा आनी हे न्यू जे ब्रिज बांदतात ते ब्रिज कशें मोडल्या ते पळयल्यार फाल्यां जर हायवे चालू केली जाल्यार फाल्यां कितें घडपाक शकता. तेज खातीर लोकांले डिमांड आसा की बेगीच्या बेगीन हो जो कोण बांदताले तेंचेर इन्क्वायरी जावची आनी हेंचो जे काम आसा तें चॅक करचें आनी मुखारच ह्या पुला वयल्यान सोडपा दिवचें. गोवा 365 खातीर बार्शा साकून रमेश नायक रावत. तौक्ते चक्रीवादळान गोंयची लोकजीण विस्कटावन उडयल्या. ह्या वादळान गोंयांतले आपतकालीन वेवस्थापनाचेर प्रश्न उप्रासला. सरकार आनी सरकारी यंत्रणांचो निश्काळजीपणा उक्ताडार हाडला अशें म्हणत विरोधी पक्ष काँग्रेसीन सरकार आनी कांय मंत्र्याचेर फोग काडलो. वीज मंत्री निलेश काब्रालाच्या राजिनाम्याची मागणी ताणें केल्या. वादळ येतलें हाची तुमकां कल्पना आशिल्ली ते दृश्टीन तुमी तयारी करपाक जाय आशिल्ली. पूण तशें कांयच जाल्लें दिश्टी पडूंक ना. शेकड्यांनी खांबे हुमटून पडले. लायटीची उपकरणां बंद जालीं. ही उपकरणां तुमचे कडेन ना अशें म्हणत काँग्रेस फुडारी अमरनाथ पणजीकरान वीज मंत्री निलेश काब्रालाच्या राजिनाम्याची मागणी केल्या. शेतकारांचें लुकसाण जालां. बीडीओ शेतकी मंत्री खंय आसा कोणाकूच खबर ना अशेंय ताचें म्हणणें. 16 तारखेर गोंयान तौते नांवाचें चक्रीवादळ येयलें आनी ह्या चक्रीवादळान आमकां दिश्टी पडलें की गोंयची जी आपतकालीन वेवस्था आसा तेचें कशें मरण जाल्लें आसा, तेचें कशें निसंटण जाल्लें आसा हें आमी पळयलें.
आयज 4 दीस जाता आनी 4 दीस जाल्या उपरांत सुद्दां आयज गोंयच्या कितल्याशाच वाठारांनी आयज लोकांक लायट ना, कोणाक उदक ना, सगळ्या लोकांचें जनजीवन हें विस्कळीत जाल्लें आसा. पण त्याच बरोबर ह्या विभागाचे जे मंत्री आसा ते मंत्री फेल जाल्ले आसा. जेन्ना तुमकां खबर आसा की चक्रीवादळ येवपाचें आसा तेन्ना तुमचें डिजास्टर मॅनेजमेंट, तुमचें प्लॅन तयार आसपाक जाय, तुमचें एक्शन प्लॅन, तुमच्यो सगळ्यो साधन सुविधा तुमचे कडेन तयार आसपाक जाय, त्यो तुमचे कडेन आयज तयार नासल्यो. शेकड्यांनी तुमचे लायटीचे खांबे हुमटून पडले, कितलेशेच तुमचे ट्रान्सफॉर्मर फेल जाले, कितलेशेच तुमचे लायटीची उपकरणां फेल जालीं. ही रिप्लेस करपाक तुमचे कडेन सद्या ना. तुमी ती तयारी दवरली ना हें दाखोवन दिता की पॉवर मिनिस्टर जो आसा निलेश काब्राल हो त्या पदाक लायक ना आनी तेणी आपणाचें पद सोडल्यार चड बरें. आयज कितलेशेच शेतकाऱ्यांची शेती नुकसाण जाल्लें आसा. तेंचेर नदर दवरपाक गोंय राज्याचो शेतकी मंत्री बाबू कवळेकार खंय व्हिडिओ खंय पळयता आनी खंय कोणाक व्हिडिओ धाडटा कोणाक खबर. PWD मिनिस्टर पावसकार हो खंय आहा तोय खबर ना. कितल्याशाच लोकांक उदक ना, कितल्याशाच रस्त्यांची इबाड जाल्ली आसा. हो मंत्री खंय आहा तेंय कोणाक खबर ना. पार्टी विथ डिफरन्स अशें म्हणपी भाजपा आयज पार्टी विथ डिफरन्सीस जाल्ली आसा. तांच्या नेत्यां मदले डिफरन्सीस सोडोवपाक हो पक्ष व्यस्त आसा. लोकांचे प्रश्न सोडोवपाक तांचे कडेन वेळ ना अशेंय अमरनाथ म्हणटा. BJP सदांच आपणाक स्वताक पार्टी विथ अ डिफरन्स म्हणटा, पण ही पार्टी आयज तेंच्या नेत्यां मदीं जे डिफरन्सीस आसा ते पयस करपाक गुंतलेले आसा. लोकांचे प्रश्न पयस करपाक तांकां टायम ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. राज्यांतलो कर्फ्यू वाडोवप काय ना ताचेर शेनवार मेरेन निर्णय घेतले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलां. गोंयांतले एकंदर परिस्थितीचेर भलायकी अधिकारी आनी जिल्लो अधिकाऱ्या बरोबर बसका घेवन चर्चा करून निर्णय घेतले, सावंत म्हणटा. राज्यांतल्यो कोविड केसी पळोवन 9 ते 23 मे मेरेन 15 दिसांचो कर्फ्यू वाडयिल्लो. पूण कांय प्रमाणांत केसी उणाविल्ल्यो आसल्यो तरी महामारीन मरप्यांचो आंकडो उणो जावंक ना. कांय कडेन भलायकेच्यो साधन सुविधांच्यो उणाव दिसून आयला. अजून तर एक डिसिजन जाण्याचा आम्ही शेनवार दिसाचो रिव्ह्यू जो आसा हो परवा रिव्ह्यू जाता. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार. भारतांत फाटल्या 24 वरांक कोरोनाक लागून 4,529 दुयेंतींक मरण आयलें. दिसपट्ट्यो केशींचो आंकडो उणो जातना दिश्टी पडटा, पूण कोरोनाक लागून मरप्यांचो आंकडो मात सकयल देवंक ना. फाटल्या 24 वरांत 2,67,334 कोरोना केशींची नोंद जाल्या. कोरोना केशींचो एकूण आंकडो 2.54 कोटीचेर पावलो, जाल्यार 2.83 लाख लोकांक जीव वगडावचो पडला. 32.26 लाख एक्टिव्ह केशी आसात. 10 राज्यांत सगळ्यांत चड कोरोना केशींची नोंद जाल्या. हे प्रमाण 74.46% आसा. तमिळनाडून सगळ्यांत चड 33,059 कोरोना केशींची नोंद जाल्या. उपरांत केरळान 31,337 केशींची नोंद जाल्या. भारतांतल्या एक्टिव्ह केशींचो आंकडो दिवन 32,26,719 पावलो. 8 राज्यांत सगळ्यांत चड एक्टिव्ह केशी आसात. हे प्रमाण एकूण केशींच्या 69.2% आसा. फाटल्या 24 वरांत 20 लाख लोकांची कोरोना तपासणी केली. एका दिसान जाल्ली ही सगळ्यांत व्हडली तपासणी. पॉझिटिव्हिटी दरय दिवन 13.31% पावलो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. लोक कोविडाच्या काळात मरतात ताचे खापर लोक सरकाराच्या माथ्यार फोडून मेकळे जातात. पूण लोकांची म्हूण कितें जबाबदारी आसा काय ना? सोशल डिस्टन्स तरी बाळगुपाक लोकांक आसा काय ना? पळयात हे फोंडे मार्केटांतली गर्दी. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत बुधवारा दिसा
कमी अधिक प्रमाणात पावसाचो शिवर पडलो. अशें आसलें तरी उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या उण्या आनी चडावात तापमानात व्हडलोसो फरक दिसून आयलो ना. मुरगांवां सगळ्यांत चड 30.6 डिग्री सेल्सियस चडावात तापमानाची नोंद जाली. म्हापशां, मुरगांव, केप्यां आनी सांग्यार 3 सेंटीमीटर जाल्यार पणजे आनी फोंड्यां 1 सेंटीमीटर पावसाची नोंद जाली. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळांत घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.